वडदळा जेसून हालेलुया जैतवेल एकला जेसून मात्र शिवाय म्हज्या मोगाचेनो खंयच्याय व्यक्तींनी जेजून ह्या संवसाराच्या जैतवेला त्या खातीर हर एका दिसा जैते वंता सांगता आमी एक जावन रावंक जाय हालेलुया 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 हालेलुया. एकांत जैतुका सण वडत आणि वडतळान जैतुका हालेलुया बापूर बायचे कांतार पळय म्हणजे जैत आमकां त्या कुर्सात वारी मेळ्ळा त्या खातीर आमी ते जैत क्लेम करूंक जाय ते जैत अनुभव करूंक जाय एकडे या म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान आज मिका चॅप्टर 6 वर्स 8 पळय मिका चॅप्टर 6 वर्स 8 मनशा कितें बरें मनशा कितें बरें आणि सर्वेस्पर तुजे कडचे कितें आणि सर्वेस्पर तुज्या कडचे कितें विचारता ते तुका सांगला ते तुका सांगला न्यायनीतीचे आचरण न्याय नीतीचे आचरण विश्वासीपणाचो मोग विश्वासीपणाचो मोग विश्वासीपणाचो आणि देवाकडे कलतेपणान सलप देवालय खालतेपणाक सलप देवालय खालतेपणा सलप कितें जावन आसा खालतेपण हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचें आज आमी खालतेपणा विशयान दोन उतरां आमी आयकुया दोन विशय आमी आयकुया परतून मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 12 मातय प्रमाणे शिकवता 23 मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 12 जो कोण आपणाक स्वर्त करता जो कोण आपणाक स्वर्त करता ताका देव कलतो करतलो ताका देव खालतो करतालो आणि जो कोण आपणाक कलतो करता जो कोण आपणाक खालतो करता ताका देव वर्त करतलो ताका देव वर्त करतलो ताका देव वर्त करतलो आज म्हज्या मोगाचें ओबिडियंट आमी खालत्यापणान जियोंक देव आमकां आपणय दिवन आसा हालेलुया 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 हालेलुया. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5 वर्स 6 पळय इकडे बरं आमी देखून देवाच्या बळवंत हाताक देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुम्ही कलती तुमकांच करा. तुम्ही खालते करा अशें ताणें निश्चित केलें अशें ताणें निश्चित केल्या दिशा तो तुमकां वयर तो उबारतलो तुमकां वयर साम चॅप्टर 49 वर्स 16 and 17 कोण एकलो ग्रेस जालो म्हणून कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हणून भिये नाका भिया नाका हालेलुया हालेलुया इम्पॉर्टंट वर्ड्स आसा कोण एकलो ग्रेस जालो म्हणून तूं सांबळ जाय नाका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. जायते फावटी आमी प्रॉब्लेम्स म्हणल्यार अरे बाप रे तो तितल्या उंच पावलो तो थंय पावलो ताचे दुपळे आतांच असले आतां बँकाचे मॅनेजर जाले हालेलुया आमचे जिवितांत कितले उत्साह आमी कितले वेळ तातूंत सकयल पडटे आसा आज म्हज्या मोगाचें खालतेपण आमच्या जिवितान आमकां वर्ते करता हालेलुया म्हज्या मोगाचें हांवें म्हज्या जिवितान चिंतूना इतल्या लोकां मुखार हांव हांगा आसतलो हालेलुया हालेलुया आनी ते चिंतूकी चिंतिना कित्याक म्हळ्यार म्हजें एम ते न्हय हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजें एम सिर्फ म्हजें देवाचें उतर कितें म्हाका मेळ्ळां तें एकामेकाक शेअर करचें जावन आसा हालेलुया हालेलुया म्हजें जिवीत हांव जायते वर्सां केरस मिटींग आमी सिंपल आमचें मागणें जमत आसते इस्रायली वावर करतलो सकाळीं तो रात मातशें हांव काम करतलो 11 वर्सां सांजेच्या वेळार आमी हांगा तो ह्या जागा इनवायट करतले हांव आनी थंय त्या स्वता रितीर अरेंज करतले हांव आनी ह्या जाग रिट्रीट दितले हांव आनी वेतले हांव आमी आमचें काम परतून आमी सेम करनासतले हांव हालेलुया हालेलुया. 2015 हांव बॉम्बेक आयलो परतून म्हजो वावर हांव करनासलो कितें तेन्ना म्हजें लागी वेल सेटल आसलो हांव म्हजे लागी घरां आसात हांव वेल सेटल थोडें सांगात म्हजीं भुरगीं ल्हान आसलीं म्हजो भुरगो 2 जाण भुरगे ल्हान आनी एकलो जल्म नातलो हांव इंडियान देवून आनी तिसरो जल्मालो म्हाका तेका जाणां भुरगीं हालेलुया 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 तुमकां एक भुरगें आसता आनी 2 भुरगीं जावंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या मोगाचें जेन्ना हांव इंडियाक आयलो परतून म्हजो वाव हांव सेम करनासलो म्हज्या भुरग्यां सांगात रावचें म्हज्या कुटुंबा सांगात रावचें कुटुंबान म्हज्या भुरग्यांची सेवा करची म्हज्या भुरग्यांची सेवा सकयल्यान हांव मातेदार जावन आसतलो तशेंच म्हज्या मोगाचें म्हजो सांजेचो टायम आसा केदार म्हजो पार्ट टायम आसा हांव सोम्याच्या राजान काम करतलो हालेलुया 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 हालेलुया. लॉकडावनाचे 4 म्हयन्या पयले म्हज्या सगळी रात आमी मागण्यांत बसल्या हे 4 म्हयने 3.5 म्हयने आमी आराधनान बसल्या वेळार देवान एक नवी मांडळ उक्तेका दिली युट्यूबार घालूंक हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर आज देवाचे उतर तुमी आयकोन आसात आनी पळोवचो दुसरें कांय विशेष घडोवंक ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या खातीर म्हज्या फाटल्यान धांवन या नाकात प्रेज द लॉर्ड त्या खातीर हांव तुमकां क्लियरली सांगता कित्याक म्हळ्यार आमी कोणाक सोदूंक जाय तांकां सोदीन हांव हालेलुया एक आज न्ही म्हज्या मुखार जाल्यार आमी प्रॅक्टिकल अनुभव करूंक जाय प्रॅक्टीस करूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आज ह्या 3 वस्तू आमच्या जिवितांत उडास खंयची 3 वस्तू हांवें सांगले ना काल सांगला हांवें खंयचे
नाही ते 4 वस्तू 3 वस्तू सांगली खंयची एवकरिस्त देवच्युतार कुमसार हे 3 अपूर्बायचो कुमसार एवकरिस्त बलिदान एक जावन रावचे तशें देवाच्या उतरांत पूर्ण पातयणी दवर ते उतार आमच्या जिबेच्या तकल्यार आसूंक जाय हालेलुया 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 ही 3 वस्तू म्हज्या मोगाचे न्हू आमी ध्यान दिवन पाळशात जाल्यार खंडीत जावन आमचे समस्ये आमचे कश्ट आमचे अस्कत काय आमचे सगळे अडकळ्यो आमकां सोन ते पयस वतले हालेलुया 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 हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे देवाची तो म्हणटा पळय साम चॅप्टर 49 वर्स 16 and 17 ताच्या घरचे वैभव चढता परतून म्हणून परतून वाचा कोण एकलो ग्रेसलो कोण एकलो ग्रेस्त जालो म्हणून बिया नाका भिया नका कोण एकला डबल घर बांधले तू भिया नका राईट टायमार देव तुका वंस उबारतलो हालेलुया 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 कोणी एकलो आनी खंय गेलो कोणी एकलो लंडन गेलो कोणी एकलो अमेरिका गेलो तुझी शेजारी खंय गेली भिया नका तुम्ही शांत राहा तुम्ही कोणा सांगत राहा कोणा सांगत राहा देवा सांगता सुम्या सांगत राहा बळवंत जाया खंडित निश्चित केल्या वेळार तो तुमकां वयर उबारतलो निश्चित केल्या वेळार तो तुमका वयर उबारतलो आवाज ऐका ना चा जाय गे नाका व्हडल्यान सांगा निश्चित केल्या वेळार तो तुमकां वयर उबारतलो म्हज्या मोगाचे न्हू आज कोणी एकलो ऊस उबारला वयर आयला म्हणून तुम्ही भिया नाकात हालेलुया कोणाक हाय पोस्ट मेळ्ळा आनी खंयचे स्वत तुम्ही शांत रावा तुम्ही तुमच्या सुम्याचेर नदर लावून रावा साम 34:5 खंडीत जावन निश्चित केल्या वेळार तो तुमकां उंच उबारतलो मुखार ताच्या घरचे वैभव चढता म्हणून चिंता करिनाका तांच्या घरची वैभव चडतात तांकां हुद्द्यावर हुद्दो मेळटा म्हणून तुम्ही खंत म्हणून तुम्ही कर नाकात जॉन 14:27 म्हणटा की खंत करची सोड सोडा हालेलुया 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 मुखार तो मरतना कांयच वर्सो ना तो मरतना कोण कांय व्हरना हालेलुया हालेलुया कोणच कांय व्हरना म्हज्या मोगाचे न्हू आमी येता आनी शिदा वेता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. जे कितें बरें वायट केला ते मात्र आमी घेवन वेते आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मुखार ताचे वैभव ताचे फाटल्यान फोंडान देवचे ना आमचे कोणाचे वैभव आमच्या फाटल्यान फणान देवचे ना मुखार हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर आज आमी पयले शिकोवंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू आमचे शेजारी जावं फुरो वयर आयला येवं दी ताचे खातीर मागा सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका भर तुवें ताका वेळ लापयले तुवें ताका निश्चित केले त्या वेळार तुवें ताका वयर उबारले तुजो टर्म येतलो त्या वेळार देव तुका आनी अतिग्रेस्त तोबीत चॅप्टर 4 वर्स 21 पळया तोबीत आपल्या पुता तोबी आसा भोव आपूरबायन शिकोवन दिता तोबीत आपल्या पुता तोबी आसा पळय 4 वर्स 21 म्हज्या पुता म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या आमी दुबळी जाल्या म्हणून भिया नाका तू देवाच्या भिरांतीन तूं देवाच्या भिरांतीन आसलशी जाल्यार सर जिन्सांच्या पातकातून सर जिन्साच्या पातकातावन पैसरशी तूं पयस सरशी जाल्यार सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आनी सर्वेस्परा तुज्या देव मानता त्या प्रमाणे तूं करची जाल्यार तुका व्हड ग्रेस काय मेळटली तुका ऐका ना आनी परतून व्हड ग्रेस काय मेळटली जावं फुरो आमच्या आत्म्याक आज ग्रेस काय मेळटली आमच्या कुडीक भलायकी मेळटली जावं फुरो हातागली कामां पावतली आमी ताच्या दोळ्या मुखार आमी खालतेपणान जियोवया हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचे देवाचे खालतो जो कोण जाता तो देव ताका व्हरतो करता हालेलुया मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 12 परतून एपडे पळया जो कोण आपणाकच वर्त करता जो कोण आपणाकच व्हरतो करता ताका देव खालतो एक करतलो दीस देव ताका खालतो करता आणि जो कोण आपणाकच खालतो जो करता कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्त ताका करतलो देव वर्त करतलो व्हरतो करता म्हणजे खंयची सेवा जावं दी जावं फुरो तुमी खंयच्या संस्थान काम करता खंयच्या सुवातेर काम करतात ऑफिसान काम करतात शांत रितीन खालतेपणी आमी काम करया आमी केदाळे उंचलो मट्ट पळोवचो नाका आमी शांतपती काम करया आमी त्या जेजूचेर आमची नदर लावया ताच्या सांगाता रावया खालतेपणान रावया जेजू पळया म्हज्या हर एका सुवातेचेर गेलो पात्या सांगाता बसतो खालतेपण ताणें अनुभव करून येतलो म्हज्या मोगाचो बापान ताका अति उंच उबारलो हालेलुया 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 हालेलुया. आज आमी खालते जावं गोवा सांगाता बायल खालते जावया आज बायले सांगता गोव खालतेपणान जियेवया भुरगीं खालतेपणान जियेया खंडीत जावन
देव तुमकां उंच उबारतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. आज घालती काय म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां वर्ते ग्रेस काय आज हाड पावयतले. त्या खातीर आमी जे खंय आसा जावं फॉर आमकां कश्ट आसा, इरारे आसा, बेजाराय आसा, मुखार वचूंक जायना, जावं फॉर कोणी आडपाय दितात, आज तुम्ही शांत रावा, उसांबोळ जायनाकात. एक दीस तुमचे खालतेपण पडलेलो तोच देव रायट टू टायमार तुमकां उंच उबारतलो. त्या वेळार कोणाकी आडोवंक जावचें ना. जाता गे जाता गे जाता गे नेवर. म्हज्या जोसेफाचें जिवीत पळया. जोसेफाच्या जिवितान भावांनी धरलें, पट्टुबायन घालें, कितले अडकळ ते जिवितान आयली. लास्ट इजिप्टाचे सगळे कारभार ताच्या हातांत पावले. मात्र न्ही सगळ्या लोकांक जेवण खाण दिवंक तो पावलो. ताका कोणे म्हणे आडोवंक जालें गी? जोसेफाक कोणे म्हणे आडोवंक जालें गी? त्या खातीर आमचे जिविताचे सगळे कश्ट बऱ्याक जावन आसा. एक दीस आमकां देव उंच उबारता. हालेलुया 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 हालेलुया. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 10. सोम्या समोर तुमकांच खालती करा सोम्या समोर तुमकांच तुम्ही खालती करा आणि तो तुमकां उंच आणि उबारतलो. तो तुमकां उंच उबारतलो. सोम्या समोर सदा नीच तुमकांच तुम्ही खालती करा. कुटमान गोबैला सोम्या मुखार तुमकांच तुम्ही खालती करा. कुटमान भुरग्यांनो आवय बापाय खाल जावची या. गोबैलांनो एकामेकाक तुम्ही खाल जावची या. जे कितें कश्ट आसा सोसून व्हरूंक शिका. देव आपल्या टायमार रायट डिसिजन तुमकां तो दाखयतलो. हालेलुया हालेलुया. एफेशियन चॅप्टर 4 वर्स 2. सदांच लान्मीक बोळी आणि ससनीक जावन चला. एकामेकाचे सोडू नये. तुम्ही मोगान सुदर्शन करा. सदांच लान्वीक बोळी आणि सोसनीक जावन चला. एकामेकाचे सोडू नये. तुम्ही मोगान सुदारसून वरा. मोगान सुदर्शन वरा. मोगान जाता गे. हे आमच्या कुटुंबात पहिले प्रॅक्टीस करूंक जाय. हालेलुया. आज कोणा फाटल्यान धांवच्या बदलाक फुल प्रॅक्टीस आमच्या कुटुंबात म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू पयलो जागो दिवंक जाय. कोणाक? जेजू. कोणाक? जेजू. जेजू त्या दाळा आमी आज लान्वीकाय आमच्या कुटुंबात आमी अनुभव करूंक जाय. देवाचे तुम्ही सदांच तुम्ही लान्वीक आनी लान्वीक बोळी आनी सोसनीक जावन चला. एकामेकाचे सोडू नये. तुम्ही मोगान सुदारसून वरा. खंय गोवाचे सोडू नये, बायलेचे सोडू नये, हे शेजाऱ्याचे कितें आसा मोगान सुदारसून वरा. आमकां कळीत ना ह्या संवसारांत आमी कितले दीस आसात म्हणल्या विशयान आसले दीस भोव आपूर भायर त्या सोम्या सांगाता रावून आमी जियोवया. हालेलुया 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 हालेलुया. कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 12. देवान विसून काढले तुम्ही. देवान विंचून काढलेली तुम्ही. कोण जावन आसात? देवान विंचून काढलेली. एकामेका हात धरून सांगा देवान विंचून काढले तुम्ही म्हणा. इला हसत्या तोंडान म्हणा. देवान विंचून काढलेली तुम्ही म्हणा. एकामेकाक हसत्या तोंडान म्हणा. हालेलुया हालेलुया. पळा म्हणजे कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 12. देवान विसून काढले तुम्ही. देवान विंचून काढलेली तुम्ही. पवित्रांनी ताका मोगाची. पवित्रांनी ताका मोगाची. मोगाची. पवित्रांनी ताका मोगाची तुम्ही. म्हणजे येद्या व्हडल्या संख्यान आज कितली भावण्या सुवातेर बसला तुम्ही. तुम्ही तुमकां जण एकला देवान विंचून काडला आणि ताच्या मोगाची तुम्ही जावन आसा. हालेलुया हालेलुया. ताळयो पेटोवन देवाक अर्घा दिवया. ताच्या मोगाची तुम्ही जावन आसा. ताळयो पेटोवन देवाक अर्घा दिया. जाफरो कॅन्सर, जाफरो डिप्रेशन आसा, जाफरो तुमच्या हात चलना, जरा ताळयो पेटोवन देवाक अर्घा दिया. कित्याक ताच्या मोगाची आम्ही जण एकली जावन आसा. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 देखून कणमळायचे, देखून काणवाळायचे, दयाळायचे, दायळायचे, दिनपणाचे, देणपणाचे, मोवाळायचे मोळायचे आणि ससनिकायचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. आणि सोसनिकायचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. आसा गे. तर तुमकांच एक ताळयो पेटोवन प्रेज द लॉर्ड. असल्यार मात्र परतून वाचे सेकंड वर्ड्स. देखून कणवळायचे, देखून कणवाळायचे, कणवाळायचे. आमच्या कुटुंबात आमच्या शेजारी तुझं घोव सीक पडला, तुझ्या बायल सीक पडला, खंयचे काळीज आसूंक जाय आमच्या लागी? खंयचे? इतली वर्स म्हाका हालेलुया. काजार जाल्ले 4 वर्सां तुवें केल्ले पुरो उडस आसा आतां म्हाका. हालेलुया. आतां
हालेलुया खंयचे काळीज कणमळ्याचे खणवाळ्याचे असा की पळा हालेलुया हांव काय म्हणना तुमकां सेकंड दयाळेचे दुसरें दयाळेचे दुसरें दयाळायचे हालेलुया इल्ले सोडून जाल्यार म्हज्या घोवाचेर म्हज्या बायलेचेर हांव दयाळाय दाखयता गी हालेलुया म्हज्या शेजारा थंय दयाळाय आसा गी म्हाका आसा गी तांचो एक नाल्ल आमच्या पाक्यार पडला हालेलुया आं दिनपणाचे कितें दिनपणाचे आं चवथें मोवळ्याचे मोवाळायचे आं आणि सोसणिकेचे आनी काळीज सोंसणीकायचे हे इम्पॉर्टंट सोंसणीकायचे आसा गी आं काल हांगा ट्राफीक जाम आसली पाद्राप म्हणटालो कार हाडिनाकात कार हाडिनाकात तो आसाय सोंसणीकाय आमकां आसाय सांजे ट्राफीक जाम जाला 2 घंटे ट्राफीक सोंसणीकाय आसा आमकां ना हालेलुया हालेलुया. सोंसणीकाय मागूंक जाय म्हज्या मोगाच्यान आमी हर एक सोंसणीक जावंक जाय खंडीत जावं देव आमकां वर्ते करता हालेलुया 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 हालेलुया. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यान आज देवाक मानता ते जिवीत आमी जिवंक जाय न्हय कोणा पटला ना म्हज्या पटला आनी ब्रदर माग न्हय म्हज्या मोगाच्यान ते इम्पॉर्टन्स न्हय कित्याक हांव सांगता म्हणल्यार रे म्हज्या मोगाच्यान म्हज्या जिवितान हांवें अनुभव करून म्हज्या जेजूक हालेलुया हालेलुया हांवें तुमकां सांगलें काल म्हणजे टेस्ट म्हणजे पांय इतलो शॉर्ट आसतो हांव खंय वचूंक ना येवकरिस्तान त्या आराधनान त्या जेजू सांगात एक जावन रावलो त्या दीस हांव जिविताचो बूक म्हज्या हातान हांवें घेतला हालेलुया हर एक प्रॉमिसान तूं सत जावन आसा नाजाल्यार कितें जाता थोड्या दिसांनी आमी थंय ते धांवतल्या कोणी म्हणटालो तुका तें केलां तुका हें केलां तुका बांदलां तुज्या घरांत आनी कितें केलां आमी थंय धांवतल्या मागीर सगळे कितले भावणे म्हणटा ब्रदर आमी त्या व्यक्तीक 4 लाख दिले ह्या व्यक्तीक 5 लाख दिला आमी इतले पयशे खर्च केले ब्रदर आमी इतले पयशे गेले लास्ट आमकां समाधान मेळुना कितले लोकांची गडिता हांव आयकस रोमन चॅप्टर 1 वर्स 25 रोमन चॅप्टर 1 वर्स 25 परतून पळया आं रोमन चॅप्टर 1 वर्स आं देवा विषयांतले सत देवा विशयातले त्यांनी सत फोट म्हण काढले आं रचणारा बदलाक रचणारा बदलेक ताणी रचनेक आराधन रचनेक करून म्हणजे संवसारांतली सगळी रचना जावन आसा रचना तो जेजू सडवणदार जावन आसा हालेलुया हालेलुया. तो बाप सर्गीचो धनी तो एकलो सडवणदार जावन आसा हालेलुया हालेलुया. तो एकलोच रचनार जावन आसा हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर आमी पयलो कोणाक दिवंक जाय मान त्या देवाक मात्र दिव्या हालेलुया हालेलुया. खंडीत शांत रावन तेज्या सांगात बसा तोच धनी तोच सडवंदा तोच जीव देता तुमकां वर्तव करतलो हर एक दिसा जॉबा बरी सकाळी मिसाच्या बलिदानान भाग्य म्हज्या मोगाच्या न्हू मिसाच्या बलिदानान भाग्य या येवक्रिस्त एक जाव रावा हर एका वेळा मिसाच्या बलिदानाच्या वेळा तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा ज्या दिसाचे मिसाचे बलिदान तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा जेजू म्हज्या पुताचें नांव शॉन जेजू म्हज्या दुयेचें नांव प्रिन्सिया जेजू तुज्या रक्तान ताका निताळ कर ताची उत्साह म्हळ्यार पयस कर आज ते खंय सांपडलां आज खंयचे वायट वाटे सांपड नासतना वायट हांव ताका निवार जेजू आज ताच्या खातीर मीस भेटयता हांव जेजू आयचे मीस ह्या म्हज्याच जिविता खातीर भेटयता एक निर्मळ काळीज म्हाका दी कुटुंबामध्ये शांती समाधान स्थापन करूंक म्हाका योग्य कर आज म्हज्या घोवा खातीर हांव मागता एक मिसाचें बलिदान म्हज्या मोगाचें न्हू आमचें जिवीत मात्र न्ही आमचें कुटुंब परिवर्तन करता हालेलुया 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 त्या खातीर म्हणजे आज दनपारां तुमी आराधनान जिवंत जेजूची दैवीक सगळं अनुभव करतलात म्हज्या मोगाचें न्हू हे पवित्र आत्म्या तुज्या पदव्यान आमकां भर तुज्या सत्यान आमकां भर तुज्या देण्यान आमकां भर तुज्या कृपेन आमकां भर पवित्र आत्म्या तुज्या सत्यान आमकां भर ಸೇನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದಾಹ ಆತ್ಮದಾಹ दोन्ही हात आमचे वयर भरदळ आमचे दोमाने पावन आत्मरे
ಇಳಿದು ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ सुम्या दैविक सत्यान आमकां भर जेजो तुझ्या ध्यानान आमकां भर जेजो तुझ्या सत्यान आमकां भर जेजो तुझ्या कृपेन आमकां भर जेजो तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजो त्या दैविक ध्यानान आमकां भर जेजो सुम्या बाबाटान जियोंक आसयेचे भरवसो दवरूंक तुझ्या थंय एक जावन रावूंक आमकां कृपा बोड सगत आमकां जण एकला लाभय म्हणून मागया निम्मा धनी आमच्या हात आम्ही वयर उबारया दैवी सकत आमच्या वळून चित्र मागया एक गडीभर एका निजा देवा दिवचो मान खंयचे वस्तूक आमी दिला वय जाल्यार पश्चाताप करया ताची वर्ती सगत आमच्या वळून द्या वेळा ताची वर्ती कृपा आमच्या वळून द्या वेळा सारखीची सगत आमच्या जिविता देवान येऊ दे आज बावटा थीर जावं बावटा घट जावं तोच जेजू आमकां आदार दिवं दी त्या जेजूचेर आमचे जिवीत आमी बांदून हाडया आयच्या दिसा ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಸಕಲ ಸಂಗತ ಮಣಿ ಆಮೆ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಇಳಿದು ಬಾರ Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, praise you, Jesus. सुम्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान आपला भर सुम्या आमच्या उण्या पाव नसकत काय पैसकत जेजू जेजू तुझेर नदर लावून तुझ्या संगता सदा जिवंक आमकां कृपा बळ सगत लाभ जेजू तुझ्या ध्यानान आमकां भर जेजू तुझ्या पदव्यान आमकां भर जेजू तुझ्या सक्त्यान आमकां भर जेजू तोच आमचो आदार तोच आमचो भरवसो तोच आमचो जीवदाता जावन आसाय हालेलुया 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 सगळ्यांक बस